प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या दुसऱ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवंत आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिसियोनारी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबान सुरू जाता. हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. मान्यवंत आग्नेलाच्या कुटुंबान जगांत आनी पवित्र सोबीन जेजूचे मिसाव नेटान फुडें व्हेलें. दर एक क्रिस्ती कुटुंब गोरावी पवित्र सभा आसून धर्म परगोटणेच्या वावरान मिसळ जावं क्रिस्ती कुटुंबाक एकेरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घराच्या वण्टे भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजान देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात, बागीवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटात, तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजार सामार्या आनी आपणाक मेळटा तितले कडेन बरें संबंद सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गोरजांक पावतात, तेन्ना सरभोंवतणीच्या कुटुंबा सवे मिसियोनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसाव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक मागुया. ह्या नोवेना वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसान भाग घेवंक चिकालीची सांत फ्रांसीस सेवियर फिरगोजेची भावाटी रोमार काडून आयिल्लीं आसात. तुमकां आनी तुमच्या कूर पाद्री पिटर जूड फेर्नांदीस येवकार दिता. तुमच्या सगल्याक इतेसां पासत ह्या मिसांत आमी मागता. त्याच परी ह्या मिसाच्या इतेसां फामिलीक बरी भलायकी मागता एंड्रू पेरेरा आगासाय तावन. चर्चिल आल्यमांव आनी ताच्या फामिलीक बरी भलायकी मागता वेन कुटिनो बेनावली तावन. सगळीं आमी उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. माय मोगाचो येवकाराचे मिसाचे बलिदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यती
तोयाराच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्योत आग्नेलाच्या भावाटाची आनी मिशोनारी जिविताची आकारणणी ताच्या कुटुंबान सुरू जाता. मान्योत आग्नेलाचो कुटुंब दोर पोरगोटणी मानून घेतलो आनी दोर पोरगोटणी कोत्तलो एक जिवाळ आनी युक्त समुदाय जावन जोगांत आनी पवित्र सोबेन जेजूचें मिसांव नेटान फुडें व्हेलें. दोर एक क्रिस्ती कुटुंब घोरावी पवित्र सोबा आसून दोर पोरगोटणेच्या वावरान मिसळ जावंक क्रिस्ती कुटुंबाक एक केरी जबाबदारी आसा. आपल्या घोराच्या वण्टी भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुळयांनी आकारून हाडटा तांच्या काळजान देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात. बागेवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटा तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजार सामार्या आनी आपणाक मेळटा तितले कोडे बरे सोमून सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गरजांक पावतात तेन्ना सोर पोवटणेच्या कुटुंबा सोवें मिशोनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसांव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी हीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बागेवन सदांच सांगवार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. भुरगीं नासलेल्या जोड्यां खातीर आमी किरीत भाशेन मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन तांकां उबारुया. सुर्गींच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरले. संवसारान जेसूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडोवं. अशीं सुर्गीं तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तुजे पाळयेन ओसोळ आनी दोड शास्त्र्यांक पुटवता तसली चाल शिकय. जाणटे दादले
मोर्यादीचे, माणसुगेचे, तोजवितेचे, तशेंच भावार्थान, मोगान आनी सोंसणिकायेन तीर दोड जावचे. तांचे पोरी जाणट्यो बायलो भोगतीवोन जिविताच्यो जावच्यो. न्हय चाडयो सांगपी वो सोऱ्याक लोबदलोल्यो. तांणी खूब बरें तें शिकोवचें. तांचे कडचे तोन्या बायलांनी आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची अपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच तोजवितेच्यो, निर्मळ जिविताच्यो, मोर्यादीच्यो, आपल्या घोरादाराच्यो, दुलोब काळजाच्यो आनी आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक तांणी शिकचें. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तोन्या दादल्यांक मोर्यादीचे जावंक धीर उर्बा दिवंक शिकय. लोकांक बरें कोच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरो देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी माणसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच कोड सांपडची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगल्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुर्लभाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारांत जिवूंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बरवंसो धरून मुणगे आमच्या व्हडत्या देवा आनी सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाचीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ले बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाकूच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवेक आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटे वयल्यो सगल्यो आडकोळी काडून उडयता. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बरे कोन्याक लाग. सासणाक तोखता तसले तुका तिकाण मेळटलें. देस जातलो बऱ्या मनशांचें दायज. तुंय ती तिकाण कोत्तली सासणाच्या सासणाक. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो आनी आमी तांचे ताय येतल्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात, तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपार केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोवती बसुल्ल्यांचे नदर भोंवडावन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाने मोगार बाबा भयणीनो, आयचो दुसरो दीस आनी आयच्या दिसाक आमी विशय घेतला तो आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिशनरी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबान सुरू जाता. पावलू एक काजारी दादलो आसलो. आपल्या जिवितान तो एक भोंवडेकार म्हणजे वावर करतालो आनी किरीत भाशेन आमी ताका म्हणटा तारवोटी. आनी दिसपोटी आपलो वावर करता आसतना घरा तो 2 म्हयन्यांक येतालो आनी अशें आपलें कुटुंबीक जिवीत बरे तरेन सारूंक तो सदांच वावुरतालो. आपल्या काजारी लग्नाक 2 जाण भुरगीं जालीं आनी 2 जाण भुरग्यांक बरे तरेन तांचो परामोस करूंक दिसपोटी आपल्या पोतिनी सांगाता ह्या कुटुंबान तो वावुरतालो. एका दिसाक ताणें येवजिलें, सदांच आमी घरांतूच आसां, कित्याक हांव म्हज्या कुटुंबाक घेवन भायर वचचो ना. आपल्या कुटुंबाक घेवन बाबा भयणीनो भोंवडेक तो गेलो आनी भोंवडी करता आसतना ताणें पळयलें कितली खुशाल म्हजी पोतीन, कितलो खुशाल म्हज्या भुरग्यां बाळांचो अणभव. आनी हें करता आसतना ताणें आपले फोटो काडले आनी एका दिसाक ताणें माताडो घातलो, द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लायफ दॅट आय शेअर्ड. मोगार बाबा भयणीनो, हो माताडो ताचो पडून जायते जाणांनी ताका शाबासकी दिली, जायते जाणांनी ताका निरोप पाठयलो आनी म्हळें कॉंग्रेच्युलेशन्स, कित्याक ह्या मनशाक आपल्या जिवितान वेळ नासलो. तो तारवोटी कसो आसलो, दिसपोटी वावुरतालो, पूण दर दिसाक आपूण जेन्ना घरा येतालो घराचो सगलो तो नितळसाण करूंक, घर काडूंक, घरान नेटूंक, दुसऱ्यांक पावूंक तो वावुरतालो. कुटुंबीक जिवीत कितें तें त्या दिसाक ताका ओळखूंक आयलें आनी आपल्या कुटुंबाचो कसो तरेन दर म्हयन्याक जेन्ना आपूण येता तेन्ना तांचो हांवें बरे तरेन परामोस करचो, वेळ म्हजो दिवचो, भासाभास करची, तांचे सगळें म्हजें जिवीत हांवें सादचें हो निर्णय ताणें घेतलो. आयच्या दिसाक पयलें वाचप आमी घेता. बागेवन पावलो तितुसाक क्रेत हांगासर आसतना तो ताका शिरकावणी दिता आनी काय बरी म्हणटा, तूं तुजे पाळयेन वसोन आनी दर शास्त्राक फुटवता तसली चाल शिकय. बेश्टी चाल न्हय, तुज्या जिवितान पयलो सद्याकी चाल तुवें दाखोवंक गरजेची. जाणट्या दादल्यांक तूं विचून काडटाय तेन्ना ते माणसुगेचे, तोजवितेचे, तशेंच भावार्थान, मोगान आनी सोंसणिकायेन तीर दोड जावचे. तशेंच जाणट्या बायलांक तूं विचून काडटाय तेन्ना भोक्तीवंत जिविताच्यो त्यो जावच्यो न्हय चाडयो सांगपी ओ सोऱ्याक लोबदल्यो. आनी हे जाणटे दादले आनी बायलो दोगांय तोरण्या दादल्यांक आनी बायलांक आपलें कुटुंबीक जिवीत, आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची ओपुरबाय करूंक ह्या जाणट्या दादल्या आनी बायलांनी शिकोवचें. एके भाशेन बागेवन पावलो तितुसाक म्हणटा, जें कितें शिकोवन तूं दिता ती कुटुंबीक दोड आनी गोट कुटुंब जावपाची शिकोवन तुवें दिवची. मोगार बाबा भयणीनो, आजकाल आमच्या समाजान आमी तर नदर मारीत उसली शिकोवण आमकां मेळना. आमच्या जिवितान आमी पळयता, आज लग्न जालें जाल्यार 4 दिसां भितर तें लग्न तुट्टा, कुटुंबीक जिवीत पिड्यार.
कित्याक थोडी म्हणटात आय हॅव ओनली अ लिव इन रिलेशनशीप विथ माय हजबंड, आय हॅव अ लिव इन रिलेशनशीप विथ माय वायफ, आय डोंट नो वॉट इज मॅरीड लायफ, आय डोंट वॉन्ट चिल्ड्रन इन माय लायफ, अशें तांचें म्हणणें. इतलेंच न्हय, जायतीं कुटुंबां लग्न जातात पूण देर इज नो कंपॅटिबिलिटी म्हणटात आनी सोडून दितात एकामेकाक. कित्याक वी हॅव नो टायम फॉर इच अदर म्हणटात. देर इज नो अंडरस्टँडींग. लग्न जावची न्हू आदी तुमी पळोवंक ना. बाबा भयणीनो, कुटुंबीक जिवीत जियेतलो जाल्यार पयले सुवातेर एकामेकान आपल्या जिवितान आज बागेवन पावलो सांगता ते भाशेन साडयो सांगपाच्यो बायलो जावच्यो न्हय. आपल्या जिवितान मर्यादेची जावची, माणसुगेची जावची, तोजवितेची जावची. तशेंच बाबार्थान मोगान सोंसणीकाय आसची. आमचो तर बाबार्थ आमी वाडयतलो क्रिस्ती कशी गरज कुटुंबांतान आमकां हो बाबार्थ मेळटा. फॅमिली इज द क्रेडल ऑफ आवर फेथ. फॅमिली इज द क्रेडल ऑफ लव. फॅमिली इज द क्रेडल ऑफ ऑल गुड बिगिनिंग्स अँड गुड टायडिंग्स. बाबा भयणो, जायते फावटी आमच्या कुटुंबान आमी कितें करता तें आमकां फुडाराक शिरी पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच कितें आमी आयकता. जेजू किरीत भाशेन आपल्या शिकोवप्यांक आनी आपल्याक आयकतल्यांक शिकोवन दिता आनी त्या वेळार तो बसून आसतना कोण ताचे सोशी येता आनी ताका निरोप दिता. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी जेजू एके भाशेन नवो ह्या संवसारांत आपलो कसलो परिवार आसतलो, कसलो कुटुंब आसतलो ताचे विशीं तो तांकां शिकोवन दिता. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भावा भयणां, आनी आपल्या भोंवतणी बसुल्ल्यांचेर तो नदर मारता आनी म्हणटा, ही आसात म्हजी आवय, ही आसात म्हजी भावा भयणां. कोण ती? जी कोण देवाचें उतर आयकतात, देवाची कुशी पाळटात, ती जावन आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भावा भयणां. आयचे दिसाक बाबा भयणीनो, आमी कुटुंबाचेर जेन्ना नियाळ करता तेन्ना कुटुंबान पयले सुद्दां एका घोवान आपले बायलेचें आयकूंक गरजेचें, एके बायलेन आपल्या घरकाराचें आयकूंक गरजेचें, भुरग्यांनी आवय बापायक आजकाल आयकूंक गरजेचें. चलता जाल्यार आमकां विचार. जायते फावटी आमच्या कुटुंबान बाबार्थाची मनशां आमकां मेळचे बदलेक सगळ्या संवसारी मनाची मनशां आमकां मेळटात. बाबार्थ उणो जाला. कित्याक जायत? कित्याक आमच्या जोण एकल्या भितर हें तत्व दुसऱ्यांक दिवपाचें, दुसऱ्यांक मानून घेवपाचें, खालती जावपाचें, आयकोपाचें, समजोवपाचें उणें जालां. हाका लागून देवाची कुशी जेन्ना हांव म्हज्या जिवितान मानून घेतां, देवाची कुशी म्हज्या जिवितान कितें ती हांव पळयतां, तेन्ना बाबा भयणीनो पयले सुवातेर हांव खालती जावन आयकूंक तयार आसता. खालती जावन दुसऱ्याचें मन हांव पयलें समजूंक तयार जाता. खालती जावन दुसऱ्यांक समजूंक हांव फुडें सरतां. आमच्या कुटुंबांनी जोडी आमकां हें दिसती पडना. हाका लागून चडशीं झगडीं सुरू जातात, चडशीं भासाभास सुरू जातात, चडशीं आमचे मदें एकामेकाक समजनात तसलीं मनशां उप्रासतात. आमच्या फिरगोजांनी आमी नदर मारुया. कशे तरेन आमच्यो फिरगोज्यो चलतात. कुटुंबां तर घट आसत जाल्यार एक फिरगोज बरे तरेन चलता. आमकां जायते फावटी देव संदेशकारां मेळटात. आमकां जायते फावटी PPCची वांगडी मेळटात. आमकां जायते फावटी आमच्याच फिरगोजेन बाबा भयणीनो फुडारी मेळटा. ही फुडारी जायते फावटी प्रयत्न करतात आमकां एकठांय हाडूंक. ही फुडारी जायते फावटी आमचो समुदाय घट करूंक ती वावुरतात. पूण आमकां तर कुटुंबान एकवट ना जाल्यार आमचे फिरगोजेन एकवट करूंक बाबा भयणीनो आमी तांक घेना. आमी घडये फुडें सोदची ना, आमी चाट मारिना, आमी मुखार सोदची ना. कित्याक स्वार्थीपण आमचे भितर आयलेलें आसा. आयच्या दिसाक मान्यवंत आग्नेलाचेर आमी नदर मारुया. ताचो कुटुंब 9 भुरगीं आसलीं तांच्या जिवितान. 2 जाण पाद्री जाले. 8 चेडे 1 चेडू, तातूंतले 2 पाद्री जाले खरे. ताचो बापूय मिंगेल आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो सारको देव भक्तीचो मनीस. आपल्या जिवितान
जी कितें जेजूची तत्वां आसात ती तो आपल्या जिवितांत पाळटलो. आवय सिनफोरोसा आपल्याच भुरग्यांचीच न्हय पूण दुसऱ्या भुरग्यांची मोग करून उदार मनान सगल्यांक वेगूंक वावुरताली. जिवितांत तांकां आपल्याक दुसऱ्याचोय मोग आसलो. न्हयच आपल्या भुरग्यांक 9 भुरगीं आसात म्हणून न्हय पूण गरीब आसात तांचो चड हुस्को आसलो. मिंगेल आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर दुसऱ्या सवे मोगाळ आसलो जाल्यार घरांत तो बरे तरेन शिस्त सांबाळूंक दिसपोटी सगल्या सवे आपल्या भुरग्यां सवे बो करून दिसपोटी तेच करचो, मागणें करचें, भुरग्यांनी शिस्त सांबाळचें हेच परंपरेन चलतालो. सिनफोरोसा शिवण सूत जाणा आसली म्हणटकूच शेजारच्या चेडवांक आनी हेरा बायलांक ती फुकूट शिकयताली. बाबा पूण इतलेंच न्हय आपल्या घरांत दुसऱ्यांक रावूंक जागो दिताली. सकाळीं उठल्या उपरांत सगल्यांक आमोरी करूंक दोतोन शिकोवंक ती वावुरताली. हें आमच्या मानेवंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत आवय बापायन कुटुंबान केलें तें आपल्या जिवितांत तो शिकलो. बाबार्थाची ड्युटी ताच्या जिवितांत ताणें जागयली. ताणें आपल्या जिवितांत कशे तरेन दुसऱ्या सवें उदार जावचें हें मिस्योनारी मोन पयलें ताणें शिकलें. आपल्या जिवितांत पयले सुवातेर दोतोनीची क्लास करता आसतना जें कितें दोतोनीक तो शिकलो भुरग्यां सवें भासाभास तो करतालो. इतलेंच न्हय आपल्याक पादविकारान जोग शर्माव इगोर्जेन सांगला येवन दुसऱ्यांक बारीकसाणेन ताची शिकवण आनी समजुणी तो दितालो. आपलो वावर करता आसतना दर ब्रेस्तारा दीस दर आयतारा दीस दोतोन शिकोवंक तोजवीत तो जातालो. आज तुका आनी म्हाका भाव भयणो आमी नोवेना करता आसतना एक उलो आमची कुटुंबां खंय पावल्यांत गाय, कसले परिस्थितीन आमची कुटुंबां आसात गाय. खरेंच बाबार्थाची ड्युटी आमच्या कुटुंबांनी आसा. बाबार्थाचें मोन आमच्या कुटुंबांनी घालूंक आमी सोयेक घेता गाय. दिसपोटी उठून आमी खंय धांवता गाय, फकत वावराक धांवता, आमची नोकरीच करूंक धांवता. बाबा भयणो आमकांच पयले सुवातेर दिसपोटी सदां उठून मागणें करून सकाळचें मागणें करून मागीर सांज जाल्या उपरांत आमोरी करूंक, सांज जाल्या उपरांत तेज करूंक, निमाणें न्हिदूंक वेतात तेन्ना रातचें मागणें करूंक, दिसपोटी आमचो बायबल देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक भुरग्यांक आमी शिकयता जाल्यार आमकां विचार करुया. हें करिना जाल्यार कशे तरेन बाबार्थ आमचो अदीक उत्पन्न जातलो. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो आमच्या कुटुंबांनी अदीक आनी अदीक आमकां यादनीकपणाची माद्रीपणाची आमकां आपूण येवची म्हूण भुरग्यांचे मतीन आमी घालता जाल्यार आमकां विचार करुया. जायते फावट इंजिनियर जावं, डॉक्टर जावं, हेर दुसरे आर्किटेक्ट जावं, व्हडले व्हडले तुमी नोकरी करात, पयशे जुळात, हेंच मन आमी घालता. खरेंच आमच्या भुरग्यांक देवाचें आपोणें आसा. तुकाय फाल्यां हो देवाचो वावर करूंक तुवें वचूंक जाय हें तांच्या मनान आमी घालूंक तयार आसा. आज हांव तो तुमचे मुखार हें मिसाचें बलिदान भेटयता. म्हज्या आवयन तुमकां दिलां हें देणें कित्याक हांव पाद्री जालो देखून. ते भाशेन तुमची भुरगीं फाल्यां मिसाचें भेट भेटूंक, तुमची भुरगीं फाल्यां प्रवचन करूंक तयार आसतलीं काय हो विचार आमकां करुया. नाजाल्यार आजतान ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी जशें जेजू म्हणटा कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण, जी कोण देवाची खुशी पाळटात, जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात ती जावन आसात म्हजी भाव, म्हजी भयणां. होच कुटुंब आमी तयार करूंक वावरुया. देवाचो ताळो दिसपोटी आयकुया. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत खोल रिगोवया. आनी जशें मानेवंत आग्नेलान आपल्या कुटुंबा वरवीं बाबार्थाची ड्युटी आपल्या जिवितांत आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत पेटयली, ह्याच बाबार्था वरवीं दुसऱ्यांक वचून ती परगटली. ते भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांनी करून आमच्याय भुरग्यां उद्देशी हेच उजवाडाचे बाबार्थाचे फुले जावंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया.
उबी रावया. आनी बाबा भयण ह्या वेळार आमची थोडी मागणी किरीत भाशेन बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी क्रिस्ती पोरजीची सेवा करतना सदांच देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान बदलोले गोराबे बांदून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक आपआपल्या धर्माच्या मुल्यां प्रमाणे आपले कुटुंब चलोवंक सगळीं सोंपेपणां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देव दिता ते तरेतरेच्या उपायांनी देवाच्यो वाटो समजून घेवंक आनी त्यो जोटणायेन शिकूंक तेच वाटांनी चलूंक आनी दुसऱ्यांकूय त्यो शिकूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आपल्या कुटुंबान भुरग्या बालाच्या देण्या खातीर मागतल्या सगळ्या काजारी जोड्यां पासत मागुया. देवान तांकां फलाबरीत करून भुरग्यांचें देणें फावो करूंक तांचें कुटुंब खुशालकायेन भरूंक म्हूण आमी मागुया. आमच्या दर एक कुटुंबान देवाचें आसणें सदांकाल भोगूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी मोग सोंसणीकाय बोगसणें मोयपास एकामेकाक वेल दिवप आनी पवित्रताय वचूंक बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी मान्यवंत आग्नेलाची मजूतीन बापा मुखार आमी दवरुया. मागुया आमच्या गोरच्यां खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर, भोव करून कुडीचे पिडेंत आसलेले आमचे बाबा भयणां. भोव सर्गींच्या बाबा, कुटुंब कसो भावार्थाची ड्युटी आमच्या कुटुंबांनी 2 दिसाक जोडूंक आमी वावुरतना आमचेर येतले आडकोड्यो, आमचेर येतले कोश्ट, आमचेर येतले आटेविटे तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमची मागणी तुका मानता जाल्यार ती फावो कोर
आनी ह्या मागण्या उद्देशी आमकां तुजो आशिरो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमची कुटुंबां तुजे कुरपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचले. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेत तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंतां भोगताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या आनी पुनर्जीवन पोरावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडूनारा आमची सर्वोर्ग. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन सुजे चपोती बागेवन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगल्या दादल्यांक तशेंच बायलांक माणसुगेचे तोजवितेचे आनी मोगाचे जावंक बागेवन पावलो तितूसाक शिडकायता. आनी कुटुंबांनी तोरणी दाणगी बायलो आनी घोव आसात तांकां मोगाचे कुटुंब बांदून हाडूंक देख दिवची म्हूण तो ताका शिकोवन दिवंक हुस्कायता. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो, दर दिसाक आमकां जेजू प्रार्थोन शिकयता आसतना आपलें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक एकामेका सोवें बोगसोणें दिवंक आमकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, आमी सगळीं कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना एकामेका सोवें मोगाचें जावंक आपलें राज बांदून येवंक आमकां ह्या प्रार्थनांत शिकयता. तरीच भावना मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां थालींत पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दत्तांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय रासो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू भावार्थान आमची कुटुंबां उदीक वाडोवंक आनी दुसऱ्या सोबे आपले राज परगटूंक आमकां उलो मारता. ताचे जेवणाक पयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक दिन वाचुया. आमकां भावार्थाची आनी मिसावाची तत्वान बुरमळोन मागुया.
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, सुर्गीचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केलें. तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाची देखी पोरमणी जिवन स्वर्गांत तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें इनाम सोडूंक आनी सासणांक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा आमी मागता. तुमकां माय मोगाचो येवकार आनी हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयच्या मिसांत वांटो घेतलेल्या चिकालींच्या सान फ्रांसीस झेवियर इगोर्जेच्या फिरगोजकारांक आनी ताचो कूर पाद्री पीटर जुदास फर्नांदीस आमचे काळजांत दिनवास. तुमी तोकोस घेवन पयस जावन तुमच्या फिरगोजकाराची रोमार हांगा हाडलेली आसा. मान्यवंत आग्नेल सदांच तुमच्या जिविताचे सगळे कठीण परिस्थितीन तुमचे मोदस्ती आनी आलाशिरो जावचो म्हूण आमची कालती मागणी. आमचे मदें फादर सायमन डिकोना आसा. आनीक हांवें आयकलां ते भाशेन आमच्या गोंयच्या साहेबाचे उक्तवणी समयार, रलिकेची उक्तवणी समयार ताणें तो एक बरो प्रोग्राम केल्लो आसा, तियात्र केल्लो आसा पोरगोटनार ड्युरींग द टायम ऑफ द एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी म्हज्या इश्टान फादर पेद्रून म्हाका सांगलां ते भाशेन कित्याक माजोर्दा गांवांत तो जाल्लो आसा. हो तियात्र, हो पोरगोटनार ही एक्ट एकदम बरी आसा. फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे लागीं मागता इश्टानो हो पोरगोटनार कशी बरी आमचो गोंयचो साहेब जेजूचो पोरगोटनार जाल्लो, कशी बरी आमी पोरगोटनार आमच्याय जिवितांत जावची गरज हें ह्या प्लेयांत तियात्रांत दाखयलेलें आसा. तुमी तो पळोवचो आनी तुमच्या जिविताचेर नदर घालची. इश्टानो किरीत इतिहासा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता. आमची कोंकणी बायबल डायरी ती विक्रीक आसता पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत हातून. ही किरीत भाशेन कोंकणी बायबल डायरी इश्टानो आमी तयार केल्ली आसा. कित्याक आमकां जाय देवाची उतराची पोरगोटणी जावंक. आमकां जाय तुमी देवाचें उतर दर एक दिसाक वाचलेले, नियाळ केल्ले आनी त्या देवाच्या उतरांतल्यान तुमचें जिवीत जियेल्लें. आनी हेकाच लागून आमी मागता इश्टानो दर एका कुटुंबाक एक तरी बायबल डायरी व्हरात, वाचात, देवाच्या उतरांतल्यान वाडात. ह्या वर्साक आमच्या सेमिनारीच्या एनेक्सांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी वचून जेजूचें शिव वर्तमान पुरगोडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत आमी दाखयल्या. ताची उक्तावणी कालच्या दिसाक आमच्या आदारी बिस्म साहेबान केल्ली आसा. मागता सगळें थंय तुमी थंय वचून बरी भाशेन हें एक्झिबिशन पळोवचें आनी आमची भारताची संस्कृताय तुमी अणभवची. हांव कितें भाशेन मागता इश्टानो कित्याक जायते फावटी आमकां आमच्या भारताची संस्कृताय आमी नोखडो. आनी हाकाच लागून गेले फावटी जेन्ना आमचो बिस्म आदारी बिस्म साहेब आयिल्लो ताका आमी घालण घातलेलो. जायते व्हिडियो सर्क्युलेट जाल्ले आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध. कित्याक आमकां आमची भारताची परंपरा खबर ना. आमी मागता तुमचे थंय आमी थोड्यो वस्तू दवरल्यो आसात ह्या एक्झिबिशनांत वचून तुमी त्यो पळोवच्यो. कालच्या दिसाक अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हो बूक रिलीज जाल्लो आसा. आमी मागता तुमचे थंय हो तुमी घेवचो आनी मिसाची भेट आमी जी समोरताव ताची समजणी आनीकय बरी भाशेन तुमी घेवची. इश्टानो ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयत आयिल्ले आसात आमचो जावं ऑल्टर जावं आमचें पेंडॉल बरे भाशेन जाल्लें आसा.
जायत्या लोकांनी आमकां आदार दिल्लो आसा तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणूय आमकां आदार दिवंक सोदता आमच्या ऑफिसांनी आमकां दिवचो. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज तेरेजिना कारवालो लोटलितान अशें सांगूंक लायता. म्हज्या मामीक काळजा बुराक आसलो. गेल्या वर्साक तिचो काळजाचो बुराक सामको चड वाडलो. तिका 73 वर्सां आसलीं आनी ऑपरेशन करूंक जायना आसलें देखून दोतोरान तिका वखदाचेर घातली. तिची कुडीचे सांद्यांनी रगत सारकें खेळोन आसलें. 2023 वर्साक ऑक्टोबराचे पयलीं ती घरा एकली आसली तेन्ना तिका कितें तरी जावंक लागलें आनी तिचो स्वास बंद जावंक लागलो. आमी तिका तिच्या सदांचेच दोतोराक दाखयलो आनी ताणें तिका तपासलो आनी सांगलें आतां तिच्यान चड जाल्ली आसा आनी आपल्या लागीं कांयच करूंक जायना. तुमी तिका GMCंत ओ आपोलो हॉस्पिटलांत व्हरात. ते वेळार थंय दोतोराच्या क्लिनिकांत मानेवंत आग्नेलाचो एक फोटो आसलो. थंय हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी मागलें मांयक बरी कर म्हूण. ते उपरांत हांवें दोतोराक सांगलें म्हाका नाका तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक, म्हाका कसलोय तरी एक दुसरो उपाय सांग. आनी जायते वेळान दोतोरान एक उपाय सांगलो. ते सांजे सोनोग्राफी करूंक ताणें आमकां चीट दिली. ते उपरांत आमी घरा आयलीं आनी हांवें मानेवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पिवूंक दिली आनी मागलें तिका पेकोवणी फावो कर. ते सांजे आमी सोनोग्राफी केली तेन्ना अजाप म्हणल्यार रिपोर्ट नॉर्मल आयले. तिचो बुराक नासलो. तोच रिपोर्ट घेवन हांव दोतोराक मेळूंक गेली. दोतोरान दोतोर सारको तोटाक जालो. एका म्हयन्या पयलो काडलेलो रिपोर्ट ताणें मागलो. त्याच म्हयन्यांत टेस्ट केल्लो रिपोर्ट बुराक आसा म्हूण दाखयलोलो आनी आयज सांजे टेस्ट केल्लो रिपोर्ट नॉर्मल दाखयलो. दोतोरान म्हाका विचारलें तुवें तिका कितें केलां आनी हांवें जबाब दिलो हांवें कांयच करूंक ना, फकत मानेवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पिवूंक दिल्ली. दोतोर पुर्यान अजाप जालें. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी बेगिनूच सांताचो मान मेळूंक म्हूण मागता. इश्टानो, भावार्थान केलेली मागणी, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज घडी आमी आयलेली आसा, आमची इतेसावां, आमचे आवडे, आमचे प्रश्न. इश्टानो, देवाक आमची ही मागणी उबारुया आनी देवाक ही आमची मागणी उबारतना जायते जाणांनी तांचेय पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळचे खातीर मागतात. तर ही आमच्या मागण्यांत आमच्या मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागुया. आयज जायत्यो आमच्यो मादऱ्यो भयण, होली फॅमिली सिस्टर्स दिश्टी पडटात. देवाचो आशिर्वाद मानेवंत आग्नेला वरवीं तांचेरूय मागुया. आनी सगळी मागणी एकठांय करून इश्टानो आमी सगळीं उबी रावया आनी मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना.
एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे उगणीत काकुच्या देवा सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी आमी मागताव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पुरगोटणे उदेशी मागता आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात कुटुंबान उदीक भावार्थाचे दिवटी जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हाची उक्तावणी आमच्या दरबीस साहेबान केल्ली आसा. हातून आमी पिलार सोसेचो वावर दाखयता. आमच्या मुंबय प्रोविन्साचो वावर त्या लोकांच्यो वस्तू काम करपाच्यो न्हेसपाच्यो दाखयलेल्यो आसात. तांची घरां तशेंच